म्हापश्यान सगळे इलेक्शन व्यवस्थित चालू आसा, पण दोन गजाली ज्यो आसा त्यो हांव मुद्दम हांगा मांडूंक सोदता। एक म्हणजे इलेक्शन वोटिंग जे आसा तें खूब स्लो चलिल्लें आसा। जर सगळे कडेन हांव जितल्या बुथांचेर गेला जवळ जवळ 90% बुथांचेर स्लो वोटिंग चलिल्लें आसा। आनी दुसरी गोष्ट प्रामुख्यान हांव नजरेक हाडूंक सोदता ती की हांगा बॅनरांचो सारको घोळ जाल्लो आसा। कित्याक जी इन्स्ट्रक्शन्स आमकां आयिल्ली त्या इन्स्ट्रक्शनान आमकां सांगिल्लें की एक फोटो कॅन्डिडेटाचें नाव, सिम्बॉल आनी पार्टेचें नाव हे बॅनरार घालून, बॅनराची सायज आशिल्ली 4.5 फीट बाय 3.5 फीट, इतल्या भितर ही बॅनरां करून तुका ते डिस्प्लेक दवरूंक शकता अशें आमकां आशिल्लें। तरी इन्स्ट्रक्शन आसतना सुद्दां आमी आरओक फोन केल्लो आनी विचारिल्लें की बॅनरां अशी लावंक मेळटा काय ना, तेन्ना तिणें आमकां सांगिल्लें की बॅनरां लावंक मेळटा। आज जेन्ना बॅनरां लायल्या फक्त आमच्याच पक्षान न्ही, शिवसेनेनूच न्ही तर बाकीच्या जे पक्ष तांणी बॅनरां तशीच लायली लावंक मेळटा म्हणून। आनी आज खूब कडेन आयल्यान फ्लायींग स्क्वॉड आयल्यान ती बॅनरां काडली, म्हणजे हांचें काय कॉर्डिनेशनूच ना अशें। कित्याक आमकां जर सांगिल्लें की बाबा लाव नाका जाल्यार आमी लावचे नाशिल्ले, पयलीं खंय लायताले आमी। पूण आतां ह्या फावट एलाव केला म्हणून आमी लायिल्ले न्ही। आनी आतां कोण म्हणटा फक्त सिम्बॉलूच लायले, आतां कोण म्हणटा फोटोच लायले। आतां हें कितें चल्लां तेंच म्हाका कळना इलेक्शन कमिशनराचें।